बार्देस तालुक्यांची आजची अपडेट दिता असताना काल कलांगूट वाठारांची जी ही फाटल्यान दिसता पळय पायपलायन जी कलांगूट कांदोळे आणि हेर वाठारांत वचपी ती पायपलायन आसा जुनी पायपलायन आहा ती 300 MLDची पायपलायन ती काल बस चल्ली काल आणि बस चल्ली ती अजून आयज शुक्रार म्हणजे राती ती काल फुटलेली ती कालच्यान ते रिपेरिंगाचें काम करता पूण अजून ती रिपेर जावंक ना सध्या काम चालू आसा आयज तेंचे म्हणजे इंजिनियराक विचारले कॉन्ट्रॅक्टराक विचारले तेंचें म्हणणें आहे की आयज सांज मेरेन रात मेरेन आमी काम करून फाल्यां आमी कंटिन्यू उदक हें करतले म्हणून पूण सध्या हे पायपलायनीक लागून बार्देस तालुक्याच्या चडशे एरियेक जी 1000 MLDचे जे पायपलायन आसा आनी ते 1000चे हेचेर जितले डिपेंड गांव आसा तितलेकूय उदकाचो प्रॉब्लेम जाल्लो आहा. हे सांगपाचें पर्वरी कलांगूट कांदोळी जालीत पर्वरी सायड आसा सालिगांव सायड आसात किंवा बाकी म्हापशा हेर पर्रा गिरी बाकी सगळे चडशे जी मेन लायनीक 1000चे MLDचे लायनीक आसा पळय तितलेकूय उदक म्हणजे कालच्यान उदक ना तरी आसतना मदीं तेंच्यांनी मातशें उदक सोडलें. आतां 5 तेंच्यांनी परत म्हणजे हें उदक बंद केल्लें आहा. म्हणजे बार्देस तालुक्याच्या चडशा 80-90% लोकांक उदक आसचें ना. जो पर्यंत ती फाल्यां जो पर्यंत रिपेर जायना तो पर्यंत उदक रिस्ट्रिक्टेड आसतलें. तेंचो प्रयत्न चालू आहा की तेंची थोडें कितें सामान जाय आसलें तें हाडपाक लागून तेंच्यांनी पासून केल्लें आहा. प्रॉब्लेम म्हणजे ही लायन जी आसा ती 20-25 वर्सां पयलींची लायन आसा आनी त्यो जी पायप फुटला थंयसरूच जे आंब्याचें आनी हेचें झाड आसा न्ही ते झाडां पाळां बिळां त्या पायपाक बीन हें जाल्लीं आसात आनी ताका लागून तांकां तें काम करपाक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. ही दुसरी गजाल आतां कोविडाचो काळ आसलो कोविडाचे पॉझिटिव्ह केसी पासून खूब मेळटाल्यो बार्देस तालुक्यान आनी सध्या मातशें तरी कमी जालें पूण सध्या बार्देसांच्या खूब PSC आनी अर्बन हेल्थ सेंटर हांकां डेंगूचे केसी खूब मेळिल्ले आहा. म्हणजे जेन्ना आमी आयज जेन्ना हॉल्डोणा PSCचे हेल्थ ऑफिसराक मेळ्ळो थंयसर हॉल्डोणा PSCच्या भितर 12 डेंगू केसी ह्या म्हयन्यान मेळ्ळ्या. म्हापसा अर्बन हेल्थ सेंटराच्या भितर 10 डेंगू केसी मेळ्ळ्या. तशेंच बाकीच्या हेल्थ सेंटरांनी केसी आसात पूण ते कितल्यो ते अजून कळोंक ना. ही आसली आयची बार्देस तालुक्यांची अपडेट.